नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा पावस. तुमी म्हणटले की पावसाचेर आमी कितें उलयता काय म्हणून. पावसाचेर उलोवपा सारकें खूब आसा, कारण खूब फावटी आमी पत्रकार सुद्दां ज्यो गजाली एक्सपोज करपाक कमी पडटात त्यो गजाली ह्या वर्साक पावसान एक्सपोज केल्यो. म्हळ्यार विकास, पिकास आनी भकास ह्यो सगळ्यो गजाली तुगेल्यो पावसान एक्सपोज करून उडयल्यो. आमचे बरोबर पांडुरंग गांवकर आसा, जॉयल अफान्सो आसा, सुयेश गावणेकर आसात. सुयेश, सुरवात तुजे कडच्यान करता. पावसान इतली गजाली एक्सपोज केल्यो. स्मार्ट सिटी धरून कला अकादमी, हायवे धरून रस्त्यांची कामां, गटारां धरून तुगे ताजमहाल, सगळे मुळे तुगेले पावसान एक्सपोज करून उडयले. की बारीक आतां असो कांय पावस पडलो ना की सारको हुंवार येवन सारको ढगफुटी बी जाली. तशें जाल्यार तरी समजुपा जातालें. पण ही ढगफुटी जायनासतनाच आमकां अशी रजावां आयकुपाक येवपाक लागली की पावस न्ही तो पडटाच, आनी तो पडटकीर अशें जाताच म्हणून. हें पडटा तुका. आता तू क्लायमेट चेंजा नंतर जी परिस्थिती आता उलयतात सगळे जग उलयता, दे आर स्पीकिंग अबाउट रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो पयस आतां आमी पावसाचे फाटभुंयेर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयता म्हणून हो विशय येता. रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इशू केन्ना येता? एक एवरेज परिस्थितीचे फुडें जेन्ना क्लायमेट चेंज वता, एक्स्ट्रीम कंडिशन्स येता, ती पावसाची आसूं, वताची आसूं, दुश्काळाची आसूं, त्या कंडिशनाक सस्टेन जावपी इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर आतां संवसार विचार करता. तो रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो विशय आतां फक्त कॉन्फरन्सांनी उरूं. आमचें जें बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमी सद्या उलयता तें रेझिलियन्साचें त्या लेवलाचेर ना, तें बेजीक पावसानच कोळमट्टा. सो रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आमच्या हातूंतलें न्ही. जरी आमी त्या परिशदांनी उलयलें तरी सरकार तरी त्या लेवलार सद्या ना. आतां तूं एक कॉमन सूत्र पळय, हें सगळें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमट्टा, मागीर तूं पणजेचें आसूं, तें कला अकादमीचें आसूं, नाजाल्यार तें हायवेचें आसूं, तातूंत तें कॉमन सूत्र अशें हाजे पयलीं आमी उलयलां की कन्सल्टन्सीचें. कन्सल्टंट जेन्ना ताजो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतात, जेन्ना प्रोजेक्ट स्टडी करतात, आनी त्या कन्सल्टंटाच्या रिपोर्टा वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टर आपले एस्टिमेट्स टेंडरांक घालता, त्या प्रमाणे टेंडर कोट करता. पणजेच्या बाबतींत कन्सल्टन्सीन कितें केलें? पणजेची जी मुळावी सिवेज सिस्टम आसा, गटर सिस्टम आसा पयलींची आतीक पोर्तुगीज तेंपा वयली, ती कन्सिडर केलीच ना आनी सगळें मॅस करून उडयलें. प्रोजेक्टाक हात घालतकीर वत थंय तांकां गटर मेळपा लागली, सिवेजी मेळपा लागल्यो, लायन, खंयचोच प्लान कोणा कडेन ना. कन्सल्टन्सी ह्या विशयांक गेलीच ना भितर. कला अकादमीचें सेम जालें. आज कलाकार सगळ्याक एकठांय जावन जे एक्सपर्टाक थंय व्हरतात, कोण आर्किटेक्टांक घेवन वता, कोण सावंड एक्सपर्टांक घेवन वता, कोण लायट एक्सपर्टांक घेवन वता, आनी थंय वचून पळयता की मूळ जें त्या कला अकादमीचो जो तो आदर्श स्ट्रक्चर आशिल्लें आर्किटेक्चराचें फॉर आर्ट्स एंड परफॉर्मन्स एंड ड्रामा, तेंच कंप्लीट काबार करून उडयलां. म्हणजे परत तो कन्सल्टंट जो आयलो ताणें ताका प्युअर एक बिल्डींग म्हणून पळयली. ताणें ताजे बाकीचे जे आस्पेक्ट्स आसात, एक आर्ट्साचो तो ड्रामाचे परफॉर्मन्स करपाचो तो नमुनो, हे आस्पेक्टूच पळयले ना. फक्त फायनान्स आनी ग्रावंड स्टडी, फायनान्स आनी ग्रावंड स्टडी. आतां हायवेच्या बाबतींत तेंच जालां. तूं आमचे हायवे पळय. आतां तूं एज सच वेस्टर्न घाट्स आर व्हेरी मच वल्नरेबल. जशें आतां तूं उत्तराखंडा बी पळयता, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चराक हात घालो, डेव्हलपमेंटाक हात घालो तांणी, ती तीर्थक्षेत्र सगळीं डेव्हलप करपाक, की ते दोंगर कोसळपा लागले. कारण जेन्ना तूं बेजीक स्ट्रक्चर एखादें दोंगराचें मोठी मोठी मशिनरी घालून थंय ते कापून बिपून थंय रस्ते करूं लागता, बेजीक स्ट्रक्चर जें आसता बिटवीन रॉक्स आनी सॉयल तें वायब्रेशनान हालता. ताका लागून ते दोंगर सगळे पडपा लागता. आज वेस्टर्न घाटाचें तेंच जालां. तुका चोल्लाक रस्ते आमी हातांत घेतले डेव्हलपमेंटाक, चोल्ला आज कोसळटा. बारीक बारीक पावसान सुद्दां थंय देगणां कोसळटात, अनमोड देगणां कोसळटात. तेवटेन कारवार बेळगांव हायवे थंय देगणां, कंप्लीट वेस्टर्न घाट. आतां पयर पेडणें जालें तेंच. हायवे कशें बांदल्या पळय तूं, गोंयांत हायवेच्या लागीं देगणां कोसळपी स्ट्रेच पळय सगळे. तुका खांडेपार दिसतलो.
तुका कोने दिसतलो, तुका पेडणे दिसतलो. ह्या सगळे कडेन हायवे लागसार जे कापल्यात दोंगर ते कोसळटात. कारण पयलीं जे ग्रेडियंट करून कातरताले आनी ताका फातर भितर लावन मागीर झाडां बिडां लावन ती स्टेबल करताले सायड्स, तो प्रकारच ना. आनी जंय जंय हे उबे दोंगर कापल्यात थंय थंय ते कोसळटात. ते कोने आसूं, ते खांडेपारा आसूं, ते पेडणे आसूं, नाल्यार ते आनी खंय आसूं. सो बेजिकली सगळे कडेन इट्स अ कन्सल्टन्सी फेल्युअर. म्हणजे वेले वयर फक्त कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा पुरतो कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी कन्सल्टन्सी ताजे सोशल आस्पेक्ट्स आनी एनवायरमेंटल आस्पेक्ट हातूंत वचत ना. ह्याच मुद्द्या वयल्यान पांडुरंग मुगेलो सुरवात जेन्ना एक प्रश्न येतालो तेन्ना होच आशिल्लो की हें कित्याक घडटा. ही सुयेशान बरी भशेन ताची टॅक्निकल कारणां आमकां विस्कटावन सांगली. पूण एक म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा की ज्या लोकां कडेन ही जबाबदारी आसा तो फक्त कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सल्टंटा मेरेन म्हणना की ज्या आमदारांचेर मंत्र्यांचेर जबाबदारी आसा तांकां हाजें खरेंच पडून गेला काय कितें. म्हणजे विकास म्हळ्यार तो विकास कसलो, तो कोणाचो आनी तो कित्या खातीर हें सगळें कुशीक पडलां. ताजे खातीर जे कायदे केल्यात ते कायदेय आमी बदलपाक लागल्यात आनी ह्या विकासाच्या नांवान अशी तरेन एक एक्टिविटी चालू जाल्या की ती लोकांचो किंवा त्या सैमाचो किंवा त्या वाठाराचो विचारच करना अशें दिसपाक लागलां आतां. म्हाका दिसता प्रमोद की कांय प्रमाणांत हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात अपॉयंट केल्ले, कारण आतां तूं स्मार्ट सिटीचो विशय जर घेतलो जाल्यार तो सेंट्रल फंडांतल्यान आनी स्टेटीचो शेअर अशा प्रकार तो प्रोजेक्ट जाता. हायवे जर घेतलो जाल्यार तो सेंट्रल प्रोजेक्ट कंप्लिटली. सो म्हाका अशें दिसता की कॉन्ट्रॅक्टरांचेर कसलोच कंट्रोल ना सरकाराचो. कित्याक ना कॉन्ट्रॅक्टराक बरोबर चड हित संबंध जाला काय कितें. ते संबंद जालात कारण म्हाका दिसता पयरूच युरी आलेमाक उलयतना आमी म्हणटाले अशें की आजकाल राजकारणी आनी कॉन्ट्रॅक्टर किंवा म्हणून बिझनसमॅन हेंचे सगळ्यांचे इंट्रस्ट सेम आसा. म्हणजे कन्स्ट्रक्शनान आशिल्लो मनीस PWD मिनिस्टर आसता, लँड डिलिंगान आशिल्लो मनीस TCP मिनिस्टर आसता किंवा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसता. मागीर म्हणजे मायनिंगान आशिल्लो मनीस तुका मायन मिनिस्ट्री घेता. म्हणजे हे हिस्ट्री जर पयली गोंयची तुवें जाल्यार हे सगळे स्वताचे इंट्रस्ट आशिल्ले लोक जेन्ना सत्तेन येतात आनी तांच्या कडेन जेन्ना ती पदां उरतात तेन्ना आमी विकासाची चड अपेक्षा दवरप ही म्हाका दिसता आमची भिशेपणां जातली. नितीन गडकरी म्हणटा त्या हिशोबान की ताका दिसाक खंय 60 किलोमिटर रस्तो देशांतलो नव्यान बांदचो आसता आनी तेज्या कार्यकाळांत जर देशांतले रस्ते जर पळयले, रस्त्यांचो विस्तार पळयलो, नवे नवे ब्रीज पळयले जाल्यार सगळ्यांनी म्हणजे चड जो फाटल्या 20-30 वर्सांचो जो विकास जाला तो नितीन गडकरीच्या कार्यकाळांत जाला. नितीन गडकरीनी ते आपले डिपार्टमेंट अशें कंट्रोलान दवरला की एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरान किंवा कन्सल्टंटान कितेंय गडबड केली, कितेंय समज वायट दर्जाचें काम जालें जाल्यार ताका डिपार्टमेंट ऑर्डर काडटा. तो 1 वर्स 2 वर्स 6 म्हयने तूं जर चॅक करशीत NHAची हे वेबसायट जाल्यार तुका दिसतलें की शेकड्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी डिपार्टमेंट केल्लें आसा. मग हे सगळें करता जर आसत जाल्यार गोंयान जो करासवाडा टू पात्रा देवी काम सुरू जाल्ल्याक आयज मेरेन जवळ जवळ 17 ते 18 लोक ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या निश्काळजीपणा खातीर मेल्यात. म्हणजे खंय मार्ग दाखोवन नाशिल्लो किंवा खंय सारकें जागो हें करून नाशिल्लो, कोण खड्ड्यान पडलो, कोण रोडा वयल्यान सकयल पडली गाडी, अशें जावन 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 17 ते 18 लोक हे रस्त्याचें काम चालू आसतना थंयसर एक्सिडेंट जावन मेले. It can be termed as one of the worst अशें concrete roads in अशें the country, म्हणटात. in the world. बरोबर. आणि आणि त्या हायवे वयल्यान पास जावपी लोक जे आसात कितलेशे आमचे फ्रेंड आहात ते सांगतात की तो गाडी जम जाता अनेक ठिकाण जाग्याचेर. तेच्या सायडीचे दर ह्या जे बांदलेले आसात प्रोटेक्शन वॉल संरक्षण भिंती जे बांदलेले आसात त्यो आनी सुयेशान सांगलें तशें सायडीचेर कापलेलो जो दोंगर आसा न्हू तो त्या प्रोटेक्शनाच्या इतको वयर आसा की तो केन्नाय पडूंक शकता. हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें. एकटे तरी म्हाज्या फ्रेंडान व्हिडिओ काडून धाडलो पळय ते दिसत ती पाळसान कोसळ्ळ्या. सो हे जे इतके निकृश्ट दर्जाचें काम जर जाता आसत आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सादो मेमो काडिनात कोण, एक नोटीस काडिनात, ताका कोण विचारी बसिना ना. सस्पेन्शन मागीर डिपार्टमेंट मागीर ताका एक कोण तेजे कडेन विचारण सुद्दां करना. हांवें स्वता RTI घालून पळयली सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या विशयाचेर जाल्यार फाटले 2-3 म्हयने ती RTI घुंवता हांगा थंयसर. सो कोणाक काय पडलेलें ना, कोणाचें कंट्रोल ना. स्मार्ट सिटीचो प्रमोद तोच विशय आसा. आतां स्मार्ट सिटी तुमी करता म्हणून आमी सगळे रावल्या
सगळ्यांनी सोंसले, पणजे येवपी लोकांनी सोंसले आनी पणजेन तुमी रावपी लोकांनी सोंसले. आनी आमकां दिसतलें की आतां तरी खंय जाग्यार पडटलें, कारण ते म्हणटात की 80-90% काम पूर्ण जालां म्हणून. 80-90% काम पूर्ण जर जालां जाल्यार शेनवार आयतार सोमार अशे 3 दीस जे 17-18 इंच पावस जो पडलो तेन्ना सगळी पणजे फ्लड जाल्ली सगळे कडेन. मळ्यान म्हण, पाटोर म्हण, मिरामार म्हण, 18 जून रोड म्हण, सगळ्या बांदोडकर रोड म्हण, सगळ्या लोकेशनाचेर जी स्मार्ट सिटी जावच्या पयलीं फ्लडींग जातालें करेक्ट. ते आतां जावपाक लागलां. मग तुमी केलां कितें तुमी? आनी कितकी वर्सां तुमची पळोवची पडटली? हय. सो म्हाका दिसता की कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात न्ही तांचेर इंट्रस्ट ना, तांचेर कंट्रोल ना. कंट्रोल ह्या खातीर ना की कारण सत्तेन आशिल्ले किंवा कन्सर्न मिनिस्टर आसात कोणी आसात ते त्यांचो इंट्रस्ट सेम आणि कॉन्ट्रॅक्टराचो इंट्रस्ट सेम सेम जाला. जर whose development at what cost? I think that is the moot question now. Pramod, we have been talking about this development for a long time. I think I mean, on the round table we have taken up these issues of आपण डेव्हलपमेंटा खातीर दुसरी पक्षां वता म्हणून लोक गेले. हय. 8 जण 10 जण स्वामी करून गेले डेव्हलपमेंटा खातीर वता म्हणून. now the biggest आता कळटा असलो डेव्हलपमेंट म्हणून. Pramod, flooding जे म्हणटा ते throughout the world there is flooding. Floodinga खातीर व्हडले ना, but the sad part for Goa is that आमचो new infrastructure in the name of development what we have built now, whether it is roads, highways आणि new structure renovations आणि हे केलं ते that is crumbling and that is giving way. आणि पांडुरंग मेड अ गुड पॉइंट की पणजे पयलीं जितली बुडटाली ती स्मार्ट तेजे सिटी परस उपरांत चड बुडपा लागली म्हणून. हय, ती कमी तरी बुडपा जाय आशिल्ली. like so what is the use of this consultant, what is the use of these feasibility studies, what is the use of environment impact assessments, what is the use of all these studies and consultants which you are hiring, and where are the compliances? तो कोणाकूच पडिल्ले ना. आतां म्हणीत आसा आमी स्मार्ट सिटीर कितलेच रावंड टेबल केले, वी बीन टेलिंग टायम एंड अगेन देर हें चुकलां तें चुकलां. आनी आतां पळय नेचर हॅज टोल्ड अस दॅट येस येस दिस इज त्या खातीर सांगलें की पत्रकार सुद्दां जितले एक्सपोज करपाक शकलो ना Now- तितली पावसान केले म्हणून. कला अकॅडमी पळय कांय जावंक ना, अशें पानां हें जालीं तशें जालें म्हणटा दीस रेन हॅज रीच द Exposed, completely exposed, yeah. Our new high court building is leaking, our assembly complex is leaking. पेडणे वयशे जाल्यार तूं the retaining wall for the highways has collapsed in the matter of 15 days. या दोन फावटी collapse जालें. I mean such infrastructure we are building and what is this? I mean you are hiring top of the line consultants, पैसे घालता इतले आनी आमकां सांगता सारकी डेव्हलपमेंट ऑन अ फास्ट ट्रॅक आनी अशें म्हणून, बट देन ऑन द ग्राउंड दिस इज प्रमोद हो तो फ्लडींग म्हणटा पळय, पणजेचें फ्लडींग एक्सेस जावपाक लागून आनी एक कारण आसा. तुमी पणजेच्यो खंयच्योय कॉलनी पळोवशात ज्यो पयलीं बांदिल्ल्यो आसात, दे हॅव नाव गॉन बिलो रोड लेवल. हां या रस्त्याचें लेवल इज ऑलमोस्ट सवा फीट वयर आयलां कॉलनीच्या कॉन्क्रिटायझेशन करतकीर. आनी ड्रेनेज सारकी ना ही दुसरी गजाल, सायडीची ड्रेनेज, पुणून रस्ते वयर सरले आनी कॉलनी सकयल गेल्या. ताका लागून हो जो प्रश्न आसा बट हो प्रश्न आनी एग्रिवेट जातलो फ्लडिंगाचो. कॉमन सेन्साचो प्रश्न Common न्ही. sense-आचो हो प्रश्न. इंजिनियरिंगाचो प्रश्न इंजिनियरिंग न्ही. न्ही. consultant what is he doing there? खरें कॉमन सेन्स इशू न्ही. खंयच्याय रस्त्याक वच, तूं 18 जून रोड वच, दयानंद बांदोडकर वच, नाल्यार सांतिनेज यो, कॉलनीज हॅव गॉन एटलिस्ट फीट टू 1.5 feet बिलो रोड. सो हे प्रश्न हो फ्लडिंगाचो प्रश्न म्हजे कोतान कोणूच सॉल्व. आनी हे जितली स्मार्ट सिटी वयर सरतली तितलो फ्लडिंगाचो प्रश्न पळयत जाल्यार अंदूचें चित्र आनी एग्रिवेट. हांव प्रश्न कित्याक विचारलो फ्लडिंगाचे आनी डेव्हलपमेंट हांव कित्याक म्हणटा. जल यू स्पीक अबाउट इट एंड गो टू सुयश ऑन दॅट. गिरी आमी पळयलें, लो लायंग एरिया, कॅचमेंट एरिया, तुमी थंयच्यान रस्तो काडटात पण दर वर्साक थंयचें उदक भरतालें आनी पयलीं बुडनाशिल्लें, आतां बुडपा लागलां, डेव्हलपमेंट आतांय बुडपा लागलां. सो हें बांदतना एक लो लायंग एरिये भितर, कॅचमेंट एरिये भितर कोणूच विचार करना की बाबा हांगा कितें जातलें तें आनी हें कित्याक जाता. I think that is a basic job of a consultant. I understand. When That's you why are it's a hiring, common sense issue. it's a common sense issue, Yeah. and a consultant should have factored in this. That okay, fine, you are taking the area to a new low. Then obviously there will be a flooding. If the roads are taken above ground Correct. level, then obviously there will be flooding. दीस हो जो इशू आहा की लो लायंग एरिया, शेतां मदींतल्यान रस्ते, लो लायंग एरियेंतल्यान रस्ते, कॅचमेंट एरियेंतल्यान रस्ते, हे करतना बेजीक विचार जायत ना. Basic आनी लोक विचार- सांगतात प्रत्येक कडेन हे करतना तुमी आमकां त्रासांक उडयतली म्हणून आनी आयकनात. आतां
TCP प्लॅना प्रमाणे जे रस्ते करतात बेजिकली रस्त्या फाटलो कन्सेप्ट कितें हांचो TCP जी मेंटॅलिटी आसा रस्त्या फाट की खंय तरी कोणाचो तरी प्रोजेक्ट येतलो त्या प्रोजेक्टाक 8 ते 10 मिटरांचो प्लॅना प्रमाणे एक्सेस जाय तो एक्सेस तो रस्तो करून दिवप ह्या खातीर तो रस्तो करतात पयलीं 8 मिटर आशिल्लो प्लॅना प्रमाणे ताका 10 मिटर जाय 6 स्टोरी बिल्डींग येतली 12 स्टोरी येतली 15 स्टोरी येतली जाल्यार ताका एक्सेस 10 मिटरांचो जाय 15 मिटरांचो जाय त्या प्रमाणे तो रस्तो बांदता मोकळो जाता ताजे आडे कडे बाबा कसल्यो कॉलनी आसा सकयल त्यो कॉलनीचे तांकां पडून वचूना तांकां पडून गेलो जो प्रोजेक्ट येतलो ताका जो एक्सेस येतलो रस्तो तो तितलो रुंद जालो की जालो ताका लागून तूं तो वयर काड तूं ती शेतां पुरय नाल्यार आनी कितें पुरय सो रस्त्याचो कन्सेप्ट हो फुडल्या कोणाचे तरी रियल इस्टेट प्रोजेक्टा खातीर एक्सेस ह्या खातीर तो रस्तो जाता गांव बुडल्या जाता दुसरी गजाल न्ही हांव एक वेगळो आस्पेक्ट हे बुट्ट जे पावस बिवस पडटा बुट्ट म्हणटा पळय आमी एक सातत्यान एक गजाल आमी ऑब्जर्व केल्या ही IMD आणि लोकल ऑब्झर्वेटरी ही लोकल ऑब्झर्वेटरी सध्या शेतकारांचो आणि लोकांचो घात मारपा लागल्या फाटल्या 10 दीस जाले तुमी IMDचो रिपोर्ट काडून पळय IMD 7-8 दीस पयलीं अलर्ट दिता व्हेरी हेवी रेनफॉल अक्रॉस वेस्टर्न कोस्ट साऊथ इंडिया हे ते सगळे दितात ते व्हेरी टू व्हेरी हेवी ताका कशी आसता रेंज आसता अमूक एक MM 1500-2000 MM पडलो जाल्यार येलो ताजे वयर गेलो जाल्यार ऑरेंज ताजे वयर अमूक दिसाक पावस पडलो जाल्यार रेड आतां हें जर IMD दिता जाल्यार लोकल ऑब्झर्वेटरीचे अलर्ट जे असतात तुका येलो आनी ऑरेंज लोकांक तितलो फरक पडना वी आर वरीड अबाउट रेडाचो पावस सदांच एक्सेस आसता तूं तांचे सदांच अलर्ट पळय पयर आयतारा पावस पडलो सकाळच्यान फांतोटेर सावन पावस पडपा लागलो रेड अलर्ट दनपारां तुम्ही अर्थ सॅटेलायट जे घालतात अर्थ सॅटेलायट्स आर बेजिकली फॉर फोरकास्ट दे आर प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट प्रिसायझली फॉर फोरकास्ट क्लाउड मुवमेंट बाबा कसो जाता ताजी तुमकां विंड स्पीड खबर आसता ताजें डायरेक्शन खबर आसता त्या क्लाउडांक कितलें मॉइश्चर आसा त्या प्रमाणे त्या क्लाउडांतल्यान कितलो पावस पडटलो हाजें कॅल्क्युलेशन पळोवन तें येलो ग्रीन किंवा रेड ऑरेंज दिवप आसता हो जर मॅप तुमकां खबर आसा हांव सॅटेलायटाचो दोश म्हणना सॅटेलायटाचो डाटा इंटरप्रेट करपी जे लोक आसात अरे आज रेड फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स येलो फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स येलो कसो जातलो रेडा वयल्यान तरी ऑरेंजार येवं जाय परत फाल्यां सकाळीं अकस्मात रेड अकस्मात ऑरेंज सो ही गजाल जी आसा पळय ही लोकांची घात ना तुवें सुयश ताज्या की भयानक गजाल सांगल्या की सॅटेलायट बिटेलायट मागीरची गजाली दोळे मुखार पावस पडटा आसतना दनपार मेरेन रेड अलर्ट दिला म्हणून सॅटेलायटाची गरज न्ही हांव दुसरी 7:15 सकाळी रेड दिलो परत 9 सुमार तिने काढलो आणि ऑरेंज म्हणून सांगपालो परत 11 सुमार व्हडलो पावस पडलो परत रेड दिलो प्रमोद हांव तुका स्पश्ट सांगता हय आमच्या पंचांग वाच उमाशेक नक्षत्र बदलला ते नक्षत्र हत्तीर बसून आयलां म्हणजे सगळे जगांक हिंदू खबर आसा दाट पावस पडटलो अरे म्हणजे फाल्यां सकाळीं सॅटेलायट सोडून लोक आतां हिंदू कॅलेंडर घेवन बसतात इट इज मच मोर एक्झॅक्टली दीस तुम्ही करता कितें सॅटेलायट घेवन बट सुयश वेदर कितेंय जर आसूं रेड देखून आसूं वी आर हेल्पलेस इन तूं म्हणटा वी आर हेल्पलेस ऑन ऑरेंज या ऑन ऑरेंज ऑल्सो ही हो दुसरो भाग ही दोळच्यान आमी उलयतालो तो हांव ताजे फुडले तुवें शाळेक वचपी पालकांचो विशय मांडलो तो म्हणटा तो ऑरेंजच जाल्यार आमी तुगेली बुडली म्हणून सो देयर इज नथिंग यू कॅन डू बट वाट दिस पॉयंट ओनली न्ही म्हाका तो मुद्दम हें जाय की आमी ह्या रावंड टेबलाच्या हाजे पयलीं उलयला जेन्ना आमी पेडणेचेर उलयताले आनी परत हें करताले आनी आमी तेन्नाय म्हणटाले की पेडण्या तुमी ज्या तरेचो विकास चलयला सो कॉल्ड विकास की हो जर मॉडेल सक्सेसफूल तुम्ही केलो लोक गोंयभर तुमचेर विश्वास दवरतले हो जर व्हरून जर तुम्ही फोंडां घालो नाल्यार जर उदकाक घालो आज तो उदकाक गेला फाल्यां तो फोंडां पडपाक शकता पावस उतगीर जाल्यार गोंयभरचे लोक तुमचेर विश्वास दवरचे ना म्हणून आपली गांवां भितर नवीन प्रोजेक्ट बी हाडपाक आज जेन्ना आमी पेडणेची परिस्थिती पळयतात गांव बुडटात रस्तो फुट्टा दरडी कोसळटात एक
पेडणेकरांचो आज जो प्रश्न तयार जाला हांगा, तुका दिसता की हे जे येवन विकासाची व्हडली व्हडली वल्गना करता पळय तांचे गोंयकारांनी विश्वास दवरपाचो? मत अजूनय पेडणेकरांक भयानक दीस फुडें येवपाचे आहात तेंचे. ही सुरवात. हय, आतां मोपा एअरपोर्ट जालो म्हणटाले पयर आनी मोपा खातीर कितल्याशाच गांवांनी पाणी येयलें म्हणून लोक बोवाळ मारपाक लागले. हायवेचेर ते बांदला ते परत परत आनी पेडण्याचेच भुरगे कितलेशे थंयसर गेल्या. आतां जे दोंगर पेडण्याचे विकलेले आहा लोकांनी आनी तेज्या वरचे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता चालू आहा सद्या. ही जी स्कॅमां चल्ल्या पळय ही पेडण्याक एक दीस बरी फणान घालपाची आहा फुडें. तो पेडणेकार मूळ पेडणेकार आसा पळय ताजेय व्हडले काय ताका सेव उरचो ना भविश्यान. इतकी पेडण्याची परिस्थिती वायट जावपाची आसा. सो म्हाका दिसता पेडणेकारांनी आतां जागे जावपाक जाय. आपणाक कसो बाबा कसलो विकास जाय आपणाक पळय तो पेडणेकारांनी ठरोवचो पडटलो आनी सरकारान तांकां कन्सल्ट करचें पडटलें. आनी तूं म्हणटा तें बरोबर पेडण्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार गव्हर्मेंटाक खंयच्याच म्हणजे ते मेळावळीकारान धांवडावन घातले पळय खंयच्याच गांवांनी कोणूच घेवचो ना गव्हर्मेंटाक अशे पद्दतीन तर इम्प्लिमेंटेशन जालें. विश्वास कसो दवरप? विश्वास कसो दवरतले? करेक्ट, विश्वास दवरपाक मुश्कील जातलो सरकाराचेर. सो म्हाका एक प्लान डेव्हलपमेंट तो पेडण्याच्यानच सुरू जावपाक जाय. आनी हांव परत परत सुयेश आमी म्हळ्या ह्याच रावंड टेबलाचेर इफ यू सक्सीड इन पेडणे पीपल वील ट्रस्ट यू. इफ यू फेल इन पेडणे पीपल वील नेवर एवर से दॅट आमच्या गांवा भितर विकास करा म्हणून. पेडणे एक अलर्ट आयला म्हणून आतां तें कोंकण रेल्वेच्या बोगद्यांक जें उदक शिरलां एक्चुअली तो बोगदो जेन्ना बांदिल्लो म्हाका खबर आहा त्या वेळार जेन्ना कोंकण रेल्वे बांदताले एज सच ताजें सॉयल स्ट्रक्चर आहा पळय खूब भुसभुशीत. तो बोगदो बांदपाकच तांकां खूब वर्सां गेल्लीं आनी तो कोसळटालो परत परत. ताजें सॉयल स्ट्रक्चरूच तशें. आनी आतां इतल्या वर्सांनी तो मजबूत जातकीर स्टेबल जातकीर अंदू इतल्या वर्सांनी आमी पळयलें की काल त्या बोगद्यांक माती आनी रेबें घुसलें. म्हणजे हे जे भोंवतणच्यान जे दोंगर कापल्यात आनी जो एअरपोर्ट आयला ताणें सगळो त्या दोंगराचो एअर फ्लो पॅटर्न बदलला वॉटर फ्लो पॅटर्न बदलला आनी तें उदक एकठांय अमूक ठिकाणांतल्यान आतां एकठांय वजरो कसो व्हांवपाक लागला. आनी दॅट इज द इंडिकेशन. अंदू जो बोगदो भरला पळय कोंकण रेल्वेचो पेडणेचो इट इज अ फर्स्ट इंडिकेशन की पेडणेचो वॉटर फ्लो पॅटर्न सगळो बदलता आनी तो त्या टेरेनाची वाट लावन उडयतलो. फायनल जॉयल हांव त्याच हाजेर आसा की म्हाका पेडणेची परिस्थिती पळयतकीर खरेंच भंय दिसता. एक ज्या तरेचो विकास, दुसरें ज्या तरेचे प्रोजेक्ट थंय आयल्यात, तिसरें ज्या तरेचे लोक थंय येतात, चवथे ज्या कडच्यान लोक थंय येतात आनी जमनी विकती घेतात सद्या ते. आनी आतां पयल्या पावसान म्हाका दिसता हो ट्रेलर ही सुरवात अजून सगळें जालें ना थंय. एक्चुअल जेन्ना तें सगळें जातलें तेन्ना आमचेच पेडणेचे जे भाव आहात भयणी आहात तांचेर कितें परिस्थिती येतली ते चिंतल्यार कांटो येवपाचो आंगार. This has been happening for the last 3 years. 3 वर्सां जालीं आनी येवपाटीक मातशें चड जालें आनी चड जायत उरतलें. When we started off at MOPA this project proponent had assured that आमची ड्रेनेजी अशी आसतल्यो वॉटर फ्लो असो आसतलो रेग्युलेट जातलो आमी एफॉरेस्टेशन करतले ट्रीज लायतले जॅपनीज टॅक्नॉलॉजी हें तें सगळें सांगलें माती गोबर सांगलें. तितून भितर तांकां क्लियरन्सूय मेळ्ळी इम्पॅक्ट असेसमेंट क्लियरन्सूय मेळ्ळी. Now that this is happening, has anybody checked whether their compliances have been met? Otherwise, how this flooding is happening? जो त्यांनी प्लॅन दाखयल्लो की वॉटर फ्लो असो रेग्युलेट जातलो आनी villages will not be flooded. Now 7-8 villages are getting flooded downstream. Then what have you done? That means whatever you have first said that you are going to do this, you have not done that. Has anybody checked into this? Otherwise, it's going to be worse. It's going to be a disaster going forward because more and more projects will come. The beginning of a disaster. Yeah. So, I mean, this is a classic case that nobody is bothered that compliances are happening. Nobody is bothered about the villages. To their photo, त्यांचे पैसे. I mean, it's muddy water. People are wading through. There are no roads. Roads are waterlogged, completely inundated. All that entire sea of water you can see, all red water you can see across. How people are going to live? People's houses have been inundated. They can't enter their houses. It's a pitiful state. हांव इतल्याचेर आज थांबता. म्हाका दिसता विशय इतल्याचेर सोंपना. पण एक गजाल आमी सगळे जाण मेळून सांगपाक सोदतात ती खूब सादी आहा की विकासाच्या नांवा सकल सगळें गोंय भकास करून उडयनाकात. एकाच कारणा खातीर कारण तुमी कसल्या हितसंबंदाक लागून ह्या प्रोजेक्टा कडेन खेळ करतात आमकां खबर ना. पण
आज जशें हांवें सुरवातीकच सांगलें, आमी ह्या विशयांचेर बरयत आसात, दाखयत आसात, सगळें करतात, पूण जे आमकां सुद्दां शक्य जावचें ना तितलें शक्य ह्या पावसान करून दाखयलां. आनी जेन्ना सैम ते एक्सपोज करपाक लागतलो पळय तेन्ना आमकां खंय धांवचें आनी खंय लिपचें तें कळचें ना. ती परिस्थिती गोंयकाराची हाडनाकात. आनी एक पेडण्याचें तर हांव परत सांगतां की ज्या तरेन पेडण्यां तुमी सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट करपाक लागल्यात, ताका प्लॅनिंग ना, ताचें एक्झिक्युशन सारकें ना, आनी लोकांचेर गांवचेर हावळ येवपाक लागल्या. खंयचोच गोंयकार खंयच्याच गांवचो खंयच्याच तालुक्यांतलो हाजे मुखार तुमचेर विश्वास दवरपा ना आनी तुमच्या विकासाच्या मॉडेलाचेरूय विश्वास दवरपाचो ना. आनी हाजे फुडें जर कोणी जर फुटले न्ही विकासा खातीर वता म्हणून तांकां बडयतले लोक, असलो विकास काय म्हणून न्हू गेलो. ती पाळी आमच्या हाडनाकात. इतलेंच सांगता, थांबता. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, सुयश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.